आरटीओतले एजंट राज सोपोवंक मोदी सरकाराची कॅशलेस पॉलिसी चालीक लावपाचे सरकारान मनार घेतला। जुलय सावन आरटीओत 1000 वयर पेमेंट करपाचो आसल्यार येरादारी खाते कॅश घेवचे ना। डेबिट वा क्रेडिट कार्डावरवी पेमेंट करचो पडटलो। कॅशलेस व्यवहाराचे टार्गेट गाठपाक खात्यान आरटीओच्या एडिशनल डायरेक्टरांक डेबिट वा क्रेडिट कार्डावरवी पेमेंट घेवचो म्हूण निर्देश दिल्यात। येरादारी खात्याची वाटचाल 100% कॅशलेसा वटेन वता। तशें केल्यार खंय एजंटांचेर नियंत्रण येतले। 1000 रुपया वेले सगळे व्यवहार कॅशलेस जातले। व्यक्ती वा अर्जदारा कडेन डेबिट वा क्रेडिट कार्ड नासल्यार ड्रॉविंग एंड डिसबर्समेंट अधिकारी चालान काडटले। त्या चालनान सरकारी तिजोरेंत पैसे फारीक करूंक बँकेन स्टॅम्प मारिल्ले चालान कॅशियरा मेरेन पावोवची पडटली। 2 व्हीलर आनी 4 व्हीलर लायसनां, रजिस्ट्रेशन आनी बाकीच्यो सेवा कॅशलेस जातल्यो। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण कांय ड्रायव्हिंग स्कुलां गिरायकांच्यो आरटीओतले फर्मालदादी आपूण करतात आनी उपरांत कमिशन घेतात। कॅशलेसाक लागून आरटीओ कडेन व्यवहार करपी दर एकल्याक अर्जदाराक स्वताक पैसे फारीक करचे पडटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। गोवा डेरी गोरवांचे खावडीचो रेट देवंक तयार ना। दूधकारांची मागणी डेरीन भायर मारली। सध्या खावडीचो प्लांट फायद्यात चलता म्हूण डेरीचो चेअरमॅन मिडियाक सांगता। एफडीएन दुधाचे स्किमिंग पावडराचे सॅम्पल व्हेल्ले, ताचो रिपोर्ट आयला। पावडर बरी म्हूण रिपोर्ट आयला। स्वताक इन्क्वायरी कमिटी म्हणटा ती कमिटीच बेकायदेशीर म्हूण चेअरमॅन फळदेसाय आणि एमडी नवसो सावंत मिडिया कडेन उलयले। जेन्ना रॉ मटेरियल वाडले असल्या कारणान ती पेंड आमकां देंवोवपाक मेळना आनी आतां जरी कॅटल फीड मात फायद्या येयलो आसा आनी जवळ जवळ 5 लाख सुमार आतां आमकां नेट प्रॉफिट जाता। बाबा एफडीए येवन फूड एंड ड्रग्स येवन जे आमची ती म्हयन्याच्या म्हयन्या किंवा 15 दिसांनी एकदां 3 म्हयने एकदां तपासणी करता सगळ्याची। त्या प्रमाणे फाटीं येवन तांच्यांनी आमची तपासणी केल्ली आनी पावडरीचे सॅम्पल येल्ले तपासणी करपाक आनी त्या संदर्भात हांवें सगळे हें केल्लें, प्रेसाक सांगलेलें इट इज अ रुटीन विजीट। पूण ह्या दत्तप्रसाद सावड्डेकरान सरळ आरोप केल्लो की दिशाभूल एमडी हो दिशाभूल करता। चेअरमॅन सांगतलो तुमकां आमची जी पावडरीचे सॅम्पल येल्ले फूड्स एंड ड्रग्सान ताचो रिपोर्ट कितें आयला। सॅम्पल वयल्ले आनी तेच तो पावडर बरो म्हण आमकां रिपोर्ट येयलो आसा। पूण हेजेर पयलीं अफो घायल्ली तो की पावडर आसा तो बेस्ट क्वॉलिटी न्हू, बेस्ट पावडर हाडूला। पूण जेन्ना हो रिपोर्ट येयलो हो पळय आमकां हो रिपोर्ट येयलो आसा आनी तो रिपोर्ट आमकां येयला बरो पावडर आनी क्वॉलिटी पावडर म्हणून। एफडीए इन्क्वायरी कमिटी आसा ती कमिटी ना आनी ती जनरल बॉडीन तेन्ना डिसायड केल्लें की कमिटी काडपा हें प्रपोजल येयल्लें तेन्ना आमगे रजिस्टरान सांगलें आनी ही कमिटी आसा ती इल्लिगल आसा आनी अशी कमिटी काडपा मेळना। चिखलेचे मायरा डे केअर सेंटर चलोवपी अवनी हळपतीक वास्को पुलिसांनी अटक केली। तिका 7 दिसांचो रिमांड पडला। गॅसार चिमटो तापोवन 9 वर्सांच्या भुरग्याक दाग दिलो म्हूण चल्याच्या आवयन वास्को पुलीस स्टेशनार कागाळ केल्ली। मातशी मस्ती करता म्हूण चल्याक ख्यास्त केली। कोणाक सांगल्यार मारतली म्हूण भुरग्याक धमकी दिल्ली म्हूण आवय सांगता। Alpati has been arrested for inflicting burn injuries on a minor child. Yesterday she surrendered and thereafter she was placed under arrest. Right now she is in police custody after being remanded for 7 days. Further investigation is in progress. Give a commercial break.